Welcome back. The Goa port and dock workers have strongly opposed the move to privatize the Mormugaon Port Trust. They held dharna outside MPT on Thursday. Employees fear that privatization of port will hamper port operations. This is a part of nationwide strike at the ports across the country. Unions claim that the union government is planning to privatize 12 ports across the country, including the MPT. आज 8 तारखेर भारताच्या 12 बंदरांनी आज प्रायव्हेटायझेशना अगेन्स्ट आमी डेमॉन्स्ट्रेशन केल्लें आसा आनी मुर्मुगांव पोर्टूय तितून शामील आसा. मुर्मुगांव पोर्ट शामील कित्याक जाला की प्रायव्हेटायझेशन ओपोज करपाक. कित्याक ह्या प्रायव्हेटायझेशनाक आमचे 2200 सुमार कामदार आहा. त्यांचो फेट कितें जातलो तो कोणाकूच खबर ना. कामदाराचो हेतू आमच्या मदें आसपाक जाय. कामदाराचें कितें उदाहरण दिवप म्हळ्यार कोल इंडियन कामदारांक रस्त्यार घातले, तशें आमकां हे सरकार रस्त्यार घालतलो काय? कामदारांक पेन्शन मेळटलें काय ना? फाल्यां ते SVRS कंपल्सरी SVRS दिवन कामदारांक घरांतले धांवडयतले काय? कित्याक एका कामदारा फाटल्यान तेजी बायल, तेजी भुरगीं, तेजी आवय बापूय आहा, हो घराबो आहा, हो सगळो रस्त्यार पडटलो काय? हो मुख्य प्रश्न आमचो आसा. पोर्ट सेक्टर हो एक आमच्या देशाचो बॅकबोन जावन आसा आनी हो बॅकबोन जर प्रायवेट कंपनीच्या हातांत दिलो जाल्यार पयले सुवातेर हो फक्त पोर्टाच्या कामगाराचेर परिणाम जावचे ना, आमच्या देशाचेर परिणाम जातलो. ताका लागून आमी विरोध करतात. सद्याक हे पोर्टस आमचे आसात ते नो लॉस नो प्रॉफिट ह्या बेजीसचेर चलतात. तरी सुद्दां सरकार ते प्रायवेट इंटरफेर करून प्रायवेटाक दिल्ले आसा आनी प्रायवेटाक दिल्या म्हणून हे आमच्या पोर्टास नुकसानाक गेल्ले आसा. वी आर कवर्ड अंडर द पेन्शन स्कीम. पूण फाल्यां कॉर्पोरेट जालें जाल्यार हे पेन्शन प्रायवेट कंपनी म्हणटा तुमकां दिवपाक शकना. आमकां जो पगार मेळटा तो सुद्दां ते दिवपाक सोदचे ना. आतां जे सद्याचे कंडिशन जो पगार मेळटा तेज्या पेक्षा ते कमी पगार घे म्हणटाले तुका जाय जाल्यार कामाक राव नाजाल्यार काम सोडून वर. Goa Athletic Association will organize the 47th State Championship on Saturday and Sunday at Bambolim Athletic Stadium. The state team for the upcoming national games in Kerala will be selected on the basis of the performance at the state championship. Events will be held in age categories from under 10 group and upwards. The state championship will also pay a tribute to the late Goan athlete Hanumant Naik. All Goa Athletic Championship it will be held at the Bambolim new stadium on 10th and 11th January 2015. It will be for various groups, and the groups which are included in the championship are boys under 10, 12, 14, 16, 18, 20. Also girls under 10, 12, 14, 16, 18 and 20 years. Athletes who qualify a certain standard fixed by the Athletic Federation of India will be selected to represent Goa in the forthcoming national games in Kerala. It is. They are training at the various centers by their coaches. There are teams come from RCC Chikhalim, RCC Panjim, then Honda, Margaon, Pedem, even Size will come. We have received around 850 entries till now. We're expecting next 2 days at least more 150 to 200 athletes. Because we have restricted this event to only registered athletes. We have received around 185 new registered athletes this year. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.